Portiuncula Indulgence. इटलीच्या आसिसी शारांत उबें आसचें आंकवार मरी पडव्यांचे राणयेक समर्पिल्लें पोर्शियांकुला म्हणजे ल्हान सुवात नांवाचें कोपेल आसिसीच्या सान फ्रांसिसाच्या कारणान 13व्या शेंकड्यांतून आज पर्यंत आख्ख्या संवसारार नांवाडीक जालां. त्याच धाकटुल्या कोपेलांत फ्रांसिसान आपल्या सांगात्यासोवें आपली समर्पीत जिणी आरंभ केल्ली. भाग्यवन क्लाराक समर्पीत जिणयेक स्वागत दिल्लो. उपरांतल्या वर्सांनी हें कोपेल फ्रांसीस आनी ताच्या सांगात्यांक मायगर जावंक उरलें. निमाणें ह्याच सुवातेर आसिसीच्या फ्रांसिसाक ऑक्टोबर 3, 1226 भयण मरणान वेंगलें. अशें पोर्शियांकुला कोपेल फ्रांसिस्कन वडीचें पाळणें आनी प्रेरणाचें मूळ जावन उरलां. ह्या कोपेलांत नेमा प्रमाणें मागोवन प्राचितसो साक्रामेंत आनी पवित्र क्रिस्त प्रसाद सेवतल्यांक आनी पापा साहिबाच्या इराद्या खातीर मागतल्यांक ताणें आदारलेल्या पातकांच्या शिक्षेची माफी जोड दिवची विशेश कृपा भाग्यवन फ्रांसिसान देवातावन मागून घेतली आनी तेंच पोर्शियांकुला इंडल्जन्स नांवान पापा हॉनोरियस तिसऱ्यान पवित्र सभेतावन फावो केल्लें. तें इंडल्जन्स आजिकी उर्जीत आसून संवसारभर हर एक इगर्जेंत हें जोडून घेवंक अवकाश आसा.